होय बाबा पण सारखे बाईच्या दिदी हा कोणाला सांगू शकता तो आधी बाईच्या दिदी आपल्याला ट्रॉफी काय स्टार्ट झालं किती गुड मॉर्निंग गाईज वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. आज हा आधीचा इव्हेंट सो तो म्हणता लास्ट इयर बसून आपण ट्रॉफी सगळे घेऊन येतलो म्हणून. हय बरं हा कितले हाडटलो कितले वयता जिजू दिदी बीन येयले गाडीचा ते वयता आधीचे बॅग धाकटुले बरें बरें बॅग आधीचे ड्रीम कार चला ऑल द बेस्ट. देवाक पांय पडेन ना ती सकाळी नाल्या ती हांगा वचून येयली सकाळची सगळ्यांक पांय पडे बाय न्हिदल्या बायक नाल्यार कुत्रे आसले वचपाक रेडी जावपाक आज जेवण करपाक काय ते येयना सो आज आमी केले बेगिनी एक कवडी आसली आनी मी तरी सुद्दां केले आमी नुस्तें बीन भाजले काल चिकन हाडलेलें सो ते सगळे फ्राय केले ते 4 पीस येले ते आयज भाजून घातले तर सगळ्यांक तेच चलता हांगासर एक बायकचो लास्ट पीस उरला काल हांवें तोंडाक काडलेले तर ते पीस भाजले आमकां आनी चिकन उरलेले ते 4च उरलेले ते पीस भाजले कालची कवडी थोडी आसली ते भेंडे बीन घातलेले गालम्याचे ते गरम केली आणि हांगा दुसरी कडी हा ते जाली बेगीनच जालें बाकीचे काम उरता ते सगळं करून घेता आता काम गरमी जाली आता बायकूय बरयता बायचे नुस्तें जालें की बायचे मागीर शेड्यूल पळयता आता गरमी न्हू तेका मातशें लेट न्हाणयता येता आनी चड गरम न्हाणयना बेश्टें लायट न्हाणयता हेका आतां सारकें एन्जॉय करता न्हावता तेका टबान घालता तेजे डॉग्स कितें ते घालता स्विमींगाचे ते टॉयज आनी ते खेळटा तितून मजा करता न्हाणयता आतां बापी ती न्हाणोवपाक येना ती गांवान गेला सो ती येयली की सुद्दां हांव तिका सांगतलो आसूं न्ही म्हणून कित्याक की आतां तेजो शेड्यूल सगळो चेंज जाला केन्ना हांव तेका बेगीन न्हाणयतालें जेवच्या पयलीं केन्ना बरें आहा पयलीं न्हाणयतालें मागीर नाल्यार तें न्हिदता जाल्यार कशें कितें तें तेजे शेड्युलाचे प्रमाणे हांव तेका न्हाणयतालें ते केन्ना न्हिदता बिदता न्हू बेगीन न्हिदता लेट न्हिदता सो तिका मागीर तेन्ना मेळटा तिजे मागीर सगळ्या टायमींग हालता बाकीच्या भुरग्यांक न्हाणोवपाचें सो तेका हांव कशें कितें न्हाणयता केन्ना टायम गावता तेन्ना बायक बीन न्हाणोन बीन जालें सांजचें आतां आनी आतां म्हटलें कितें हांव मातशें भायर सरतलें काल तेच्या कडेन गेल्लें टेलरूच गावना आमकां सो आज म्हाका दिवपाक जाय म्हणजे ऑल्टरेशन आहा मातशें ब्लावज बीन रेडीमेड सो ते दिवपाक जाय कजराचें लग्न आहा म्हणजे चुलात मामाचें चेडवाचें लग्न आहा मामाचें चेडवाचें सो हळदीसा घालतलें ब्लावज हाडला म्हणजे तो मातसो रेडीमेड न्हू सो तो मातसो लूज आहा तो टायट करून घेवपाक जाय सो मागीर वयता बायकूच घेवन येतलें म्हणजे हांव बायक आसराक न्हू बायक घेवन येता सो म्हटल्यार आतां न्हाण बीन भायर सरतलें आनी हांवें दवरत न्हू हे घेतलेल्यो कोणग्यो हाडून तश्योच सुकोवन पिट्यार जावन वयता म्हणजे कालो थोड्यो केल्लेल्यो ह्यो हे दोनूच आहा दोनूच म्हाका 19 रुपीजाक पडल्यो बऱ्यो आहा न्हू सो ह्यो आतां हांव बॉयल करता आनी दवरता बायक मागीर जाल्यार दिवून म्हणून आनी आमकां आतां करून येता न्हू च्या बीन कांय पिवपाचें ना कोल्ड कॉफी करता म्हाका शंकराक आनी फ्रांसाक आई आनी मम्मी पिता आतां पळोवया मागीर सो बायचे कुकर लायता आनी हे करून स्वीट पोटेटो आनी आमच्या हाती इल्लेशी कोल्ड कॉफी करता कोल्ड कॉफी डिफरंटूच करता सगळे चॉकलेट सिरप बीन घालून हे पळय हांवें हितून मिल्क घातला कॉफी थोडी घातला चॉकलेट सिरप इल्लें घातला तेच्या वयल्यान हांवें 2-3 स्कूप इतली सुमार वॅनिला आयस्क्रीम घातला ही हांव चडशी दवरता स्टॉकान आतां तर जायत मस्ट सो 2-3 स्कूप घातले हांवें हितून आनी मातशें तितून हांवें घातला मिनट मेड हे मातशें स्वीटनेस आनी मातशें बरें लागता ग्रायंड करता थंड पिता मातशें बरें आतां तें च्या पिवपाचें ना च्या आमी आतां येस आनी हांव मी लेट पिता 7 जावन बीन पिता च्या गरमी आसता म्हणून सांज जाली सो जावन गेली दिसता सो आतां हांवें मातशें एक रावंडाक वयता प्लस पळया टेलरा कडेन टायम गावलो जाल्यार येता आसतना हांव टेलरा कडेन वयतलें हे स्टेप्स आसून येताना बायक न्हू टाकाक टाकाक आवाज करूंक जाय ते करूत येता आवाज कोण रे टाकाक टाकाक करता हां टाकाक टाकाक कोण बाबाय कर बनाना रे बनाना बन रे कितें रे बनाना रे बनाना रे बाबाचा दाडाक दाखयता रे हां सामका कळलं रे हय बनाना चला आमी वयता आयज हांगा आमच्या दारान खूब गाडयो अशें पार्किंग केला कोणाकोणाच्यो बाबाय कर आईक बाबाय कर चल गे तू ना चल आई हांगा रावला पळय आयज आमचे टॉयल न्हू सांजचे घालून सुद्दां कडक सुकले मातशें उरला इतलें वत सांज सुद्दां 4:30 जावन घातलेलें तरी सुद्दां जालें
ड्राय झाले. चल अनलॉक कर. चल बाय बाय बनाना रे बनाना रे. हे बाय उद्याच्या बाय बाय करणार बसलं ना आता बाय खय आई का नाही आजी मा हे बाय ती वर बस लावला दोघाय जाणं. बाय कर मरे बाय कर आई का नाही आजी मग बाय कर. बाय बाय. आम्ही जस्ट वयत आली पहिले बायकानं आधी विन ट्रॉफी घेऊन आता किती ट्रॉफी गावाला हवं ना. ए वय ए बाबा यो. अरे 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 आ वय बाबा पय पाठी चाललं असं. पाठी झालो पय पय आ वय विनर रे. हा स्टुडंट ऑफ द इयर मरे तो आज. आ वय कॉपी द्या दिवे कॉपी दियो. आणि कितल्या गावला ट्रॉफी 10. आणि 10 किती धरून आता खंय समजाय तुका होय तर आता काय कसे राऊंडा. तुम्ही चला राऊंड मारू आता. सो आम्ही येयला पळय आता तड्डा क्रिक तड्डा येयला मातशी आयज गर्दी ना सांतात जावन अजून. खंय रे बाबा खंय रे मा सन मून मून एका म्हणटा आणि ताका बन म्हणटा. कोण मोन रे बाय मम्माक न्ही धडक पळय बरे. खंय रे तू खंय रे. ए फॉर कितें बी फॉर मान. हांगा तोड्डा क्रिका गेला आदीक समजा घेतल्या ना आमी येता आसतना ते आदीक ट्रॉफी घालप धाकटो ट्रॉफी मागीर घरा वचून दाखयता. ही तेजी व्हडली ट्रॉफी सायडीक रावली आदी सारको काढ मरे काढ रे. अशें कर ये स्टुडंट ऑफ द इयर खंय. हा बाबा स्टार आसा स्टार खंय आसा दाखय स्टार दाखयतला. हो स्टार दाखय रे. भैयाचे स्टार खंय ट्रॉफीचे स्टार काय दिसतंय काय ते? तेका स्टार व्हडली ट्रॉफी गावला आणि गावला ते मागीर दाखोया मरे. आणि मागीर घरा दाखयता. मॅडल गावला आपण धरला पयले. वयस हा तुझ्या वय दीदीच्या हाती उभी धरल्या हा वय बायकून ओढल्या रे. क्लॅप कर बाबा. हा वय राव रे क्लॅप करताले मरे. बायच्या दीदीच्या हारे ती ए तेका धर घट धर. बायच्या दीदी का बरे ट्रॉफी. राव एक बरं तर हांवें फोटो काडटा तेका धर तसंच धर. सारखे बायच्या दीदी हा कोणाक सांगू शकता तो आधी बायच्या दीदी आपल्याला ट्रॉफी घालून. ते उभं धर स्टार स्टार स्टार. बाबाय कोणाक बाबाय रे. फ्लँकीच बाबाय रे झाले बाबाय. झालं आणि ते पापी दिता ना क्लॅप. हा पापी दिता ना तेका क्लॅप कितें रे. मस्ती करता पुरो बाबा कुठं बघ बाबा बाय बर्ड्स उडोन आणि येयले पळय बर्ड्स गेली. बाबा बाबाय बर्ड सांग. कितले बाबाय रे बर्ड सांग बाबाय. हे पळय आनी गेला बाबा बर्ड्स बाबाय बर्ड सांग. सो जालें आतां आमी हांगा मातशें बसलेले आता भायर सरता बेगीन कित्याक आदी टायर्ड जाला आसतलो मातसो. खूप जाला टायर्ड. खूब जाला. सकाळच्यान न्हू सकाळी गेल्लो न्हू तो कितल्याक 10 न्हू पयलीं 9:30 10. आनी जेवलो बीन मरे कितें खाल्लें. छोले शीत आणि लोणचें ओके असलें जेवण थंयच इव्हेंटाकूच आसलें. ओके सो चल आमी वयता बेगीन आदीक टायर्ड जाला चलो. च्या बीन पिलो काय ना च्या पिव ना चल. ए चला बाबाय 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 का बट सांग बाबाय का. आमी घरा पावली आनी दीदीन बाकीचे तेज्यो हाडलेल्यो ट्रॉफी आमी आदीक डायरेक्ट गेल्लेलो न्हू. ए पळय बाकीचे सगळ्यो ट्रॉफी आदीच्यो. बाबा चलो थर्ड प्लेस फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन. हा फर्स्ट प्राइज स्किपिंग. फर्स्ट प्राइज स्किपिंग. हा थर्ड जालें. थर्ड प्राइज स्पेलिंग बी खंय हा स्पेलिंग थर्ड प्लेस. ओके ओके फर्स्ट डान्स. हा फर्स्ट प्राइज डान्स. राव रे बाबा. फुटबॉलाचे बेस्ट प्लेयर टोर्नामेंट.
डाडा बाबा डाडाक दी रे डाडाक दी ये कसले हाडला आवय स्किपिंग बाबा माझे स्किपिंग करतले फर्स्ट प्राइज एक्सटेम्पो एक्सटेम्पो आमकां एक अशें बावलान चिटी आसता खूब तितून मम्मा दी, चल. टॉपिकाचेर खूब कितें कितें उलोवपाचें हाँ डायरेक्ट ऑन द स्पॉट थर्ड ज्युनियर पोएट्री बरें हा आनी खंयची ना ही मम्माक गावला लेमन कितें? लेमन स्पून अरे रे लिंबू खाल्ले तू लेमन स्पूनान बरें हा सेकंड प्लेस हा सेकंड पे आणि व्हडलो प्लेयर ऑफ द मॅच मी उद्या दाखयला न्हू हा ओके स्टुडंट ऑफ द इयर अगो राव गो अरे ते काय सगळे सिल्वर बायची ट्रॉफी आणि माझी ट्रॉफी ये आवय सेम सेम आवय बाबा ये कर इथे तोंड पळय दी रे ताका ट्रॉफी दी रे ट्रॉफी जाय बाबा ट्रॉफी जाय यो डाड हा मेडल दी सगळे टीमिंग गावला एक भुयाक एक बायक मेडल अरे भुयाक घाले भुयाक घाले ए भुया ना रे भुयाक घालतलो रे बसो कितें जाल्लो गो तेजो आवश मेडल मरे बाबा कितले रे दी ट्रॉफी हाडचो आवय एका पयरे ये अरे बाबा यो ये वर काढ असं कर तू कर कर बाबा जम गए कपा नान पिवपा कप रे बाबा वर्ल्ड कप कपिल देव वर्ल्ड कप केले तेणे वर्ल्ड कप समत मम्मा ओके सगळ्यांक दिसले एक दीस सगळ्यांक दिसले एक अपय काय स्टार्ट झालं ते काय किदे रे बाबा किदे रे आय पय किदे चलला भैयाक दे भैया घाल भैया काढ आणि घाल भैयाचे चल झालं मरे बंद करा ए बाबा किती करता तू किती करता अरे देवा बाबा किती करता तू किती करता काढ रे आधी काढ अरे दीना एक दी रे ते का अरे घाल काय आपल्या लागत बाबा एक आधी भैया एक बाबा एक मम्मांग ट्रॉफी दी नांदी बाबा मम्मा दाडत होते माझ्या बाबाले हे घाम बुडलं रे बाबा रपडो घाम बुडता रे काय शिशी ओले झालं पप्पा तुका तुझी मम्मा नव्हते मम्मांग रडले मरे काढून दी बाबा दी मम्मा दी रे बाबा मम्मा दी रे यो माझे बाबा यो ओहो भैया रडता आधी भैया गडधर चल आधी भैया गडधर मम्मा गडधर चल धर ना बस और मम्मा दी चल दे रडो
हे रडम पावलं रे असं पुरा आहे पुरा पुरा तुमच्या नका रे रडे नका रे बापू पुरं रे रडम पावलं ते बोच्या काढता पाय यो चल माझी चल किती करताल किती ना घालते का पुरा रे पुराच्या सो दीदी बिनची सोगी असली ना दीदी जिजू बिन गेलो हाती रावलं टायर झाला म्हणाल फाल्यां स्कूला वचूंक जाता जायना खबर ना म्हणालो आनी हांवें चेंज करून हांव समजा फ्रेश जातलें आनी मागीर नाल्यार की गॅस कितें हें जाता बायक भूक लागला आसतलें आतां बायची खिचडी रेडी करता 2 दीस जाले बायक म्हणजे सगळें घालता इवन कितें ना एक कच्ची केळी हाडलेली रॉ बनाना तांचे म्हळ्यार रॉ बनाना घाल सो तो कालूय घातलेलो हांवें ताका इल्लो पीस घालता आनी हितून हांवें कितें घातला सगळे तरेची भाजी घातल्या एका पालक गाजर मागीर रॉ बनाना मागीर बॉटर ग्रावंड मागीर पोटेटोज मागीर कॅरट मागीर दाळ घातला रायस मातशें हितून गीन हांवें ताका तडका दिला आनी हितून आतां सॉल्ट मातशें घातला मातशें हळद मारतलें आनी सगळें न्हू सिटी मारून तेजी सारकी खिचडी करतलें सो ही मातशी बरी भुरग्यांक भाजी बिजी खायना करना मागीर न्हू सो हे सगळें टोटल सगळें वयतल्या पोटान सगळें घातलें हितून हांवें एक उरलें हितून फ्लावर 2 घालता इल्लोसो फ्लावराचो कुडको घालूं ना सो हितून हांवें आतां कॉलीफ्लावरूय घातला मातशें थोडो आतां मातशें हळदी पावडर घालता आनी सिटी लायता मिक्स करून घेता आनी भाजी करता रेडी खिचडी पालक हांवें 2-4 पानां बेश्टी घातला भाजी रेडी जेवण चड जालें तें मागीर कोणी हांव आई बीन कोणी खाता मागीर ते भाजयेर इल्लें म्हटल्यार तें खूब जाता सो आईचें कितें आईक मातशें मोव बरें जाता दाता खातीर उरल्यार मागीर आई खाता ती उरतात की बाई ही बाई कितली बरी येता सगळें तशें जाता आनी इतले सगळें इतले सुद्दां करता इतले सगळें मिक्स भाजी चड जाता